सांस्कृतिक लोकनाच आणि लोककले वांगडा आनीक कितें तरी वेगळे आणि नवीन घालून परिक्रमा 0.1 महोत्सवाचे आयोजन केला म्हूण कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे उलयला। हातूंतल्यान कितें तरी नवें शिकोवंक मेळटलें म्हूण ह्या हेतून ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां म्हूण तो मुखार उलयलो। आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान निलेश परवार। परिक्रमा 0.1 अशे तरेचो एक युनिक कॉन्सेप्ट वेगवेगळ्या संस्थाच्या माध्यमांतल्यान आयोजन करता ते बीन म्हज्या मतदारसंघांत टर्मिनस म्हणून ताणें नांव दिल्लें आसा। खरोखरूच आज आमी सोशल मिडिया वापरतात आनी आमी सोशल मिडिया वापरता आसतना खंय तरी पोस्ट आयिल्लो आमी फॉरवर्ड करतात, तातूंत एक कमेंट मारतात, पूण त्याच भितर आमकां नॉलेज जी मेळटा तेजेर आमी एनालिसीस जाता काय कितें, स्कॉट एनालिसीस जाता काय कितें, किंवा तो विचारपूर्वक आमी तेजी नियाळणी करून किंवा बाकीचे सगळ्यो काही गोष्टी तो खरोबरूच आसा काय कितें, बरोबर आसा काय कितें, ह्या संदर्भात आमी ताजेर एक परिपक्व अशें जावचें। आनी नॉलेज ही शिक्षण घेतलें म्हणून आमकां नॉलेज मेळना, पण नॉलेज जर मेळटलें जाल्यार ताचे खातीर आमकां एक विचार करचो पडटा। त्या शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान जी आमकां बेस तयार जावपाक जाय ती आमकां जावची पडटा। कारण आज शिक्षण हें जें आसा हें फक्त एक सर्टिफिकेट नसल्या कारणान आमकां कॉम्पिटिटिव्ह शिक्षण जें आमी मेरिटा खातीर आमी कम्पीट करतले त्या वेळाचेर आमकां नॉलेज ही आसप ही अत्यंत म्हत्वाची गोष्ट आसा। आनी म्हणून ह्या दृश्टिकोनांतल्यान असो तरेचो एक सुत्य असो उपक्रम आनी ह्या गोंयांतलो युनिक असो कार्यक्रम आनी तातूंत भितर संस्कृती आसतली आनी चड गिन्यानाक कशें भर जातलें, आजचे तरणाटे जे आसात त्या तरण्यांक कशी तरेची माहिती मेळटली हेजो सुंदर अशें आयोजन ह्या परिक्रमा 0.1 ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी एक मोख दवरलेली आसात की मनीस कितलोय जर गिन्यान जर आसलें ताका किंवा कितलोय हायफाय ताचे कडेन नॉलेज जर आसली जाल्यार मनीस हो सदांच जन्मताच जो शिकपाक लागता तो शेवटचो श्वास आसो पर्यंत शिकता। आनी हातूंतल्यानूच जे पार्टिसिपंट हातूंत भाग घेतले तांकांय काय कितें नवें नवें एक शिकपाक मेळटलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या एकंदरीत कार्यक्रमाची आयोजन केल्लें आसात। समस्त गोंयकारांक आनी समस्त जाणकारांक म्हजें एक नमळाईचें आव्हान आसा की ह्या कार्यक्रमाक ह्या परिक्रमाक 2 दिसाच्या परिक्रमाच्या निमित्तान तुमी मुजरत उपस्थिती लावची आनी एक आगळो वेगळो कार्यक्रमाचो तो आस्वाद तुमी घेवचो, जाणीन करून आमचो बुद्धीचो जो क्षितीज जें आसा तें उगडें जाले नंतर आमकां वेगळे वेगळे मार्ग आमच्या जिवनाच्या यशाच्या शिखरा कडेन पावपा खातीर आमकां मार्ग आमकां मुखार येवपाक शकतात किंवा आमकां ते मेळोवपाक शकतात। ताचे खातीर तें धाडस जाय पडटा, तें धाडस भुरग्यांनी करचें इतलोच आमचो हो हेतू आसा।